गोयची जनता मोठ्या उत्सवान ह्या मेळाव्याक आपापल्या मतदारसंघात सामील जातात आणि ताजे वयल्यान निश्चित करतात की येणाऱ्या गेल्या 5 वर्सांक पावणे 5 वर्सांक ती भारतीय जनता पक्षाक सरकार तुम्ही घडोवपाक दिले येणाऱ्या फुडल्या 5 वर्साच्या काळान सुद्धा परत भारतीय जनता पक्षाक तुम्ही सरकार घेतले हे सगळ्या हातूंच्यान नमूद जाता। गोंयाक हे ज्ञान बरें आसा, पेनेट्रेशन सुबेज आसा, त्यामुळे कॅशलेस सोसायटी करपाची ही तुमकां बरी संदी आहा। हांवें प्रधानमंत्र्याक आश्वासन दिलां की येणाऱ्या डिसेंबराच्या 30 तारखे भितर गोंयान मोठ्या संख्येन कॅशलेस सोसायटी आमी तयार करतले। म्हाका तुमचे कडच्यान सगळ्या कडच्यान सपोर्ट जाय। सगळ्यांनी आपले हात वयर करून हे करते की आम्ही कॅशलेस सोसायटी करपाक सगळे जाण प्रयत्न करतले। सगळे जाण हात वयर करा आणि प्रधानमंत्र्याच्या आव्हानाक सगळे जाण सपोर्ट करा आणि त्यामुळे सगळ्यांचो प्रभाव ताचेर आसूंक जाय। जय जो मतदारसंघ खंय कमी पडटा थंय भोवतीच्या मतदारसंघाची ताकद लागूंक जाय। थंय आपले मित्र आसतले, थंय आपले वेलविशर्स आसतले, थंय आपले नातेवाईक आसतले आणि त्यामुळे ह्या फावटी पूर्ण भाजपमय बार्देस तालुको करपा खातीर तुमची जबाबदारी आसा। भरपूर काम जालां आनी हें काम जाल्यार हांव क्रेडीट घेवचो ना। क्रेडीट म्हाका वचना, म्हणजे चीफ सीएमाक वचना, बायकी वचना, पूण हो क्रेडीट सोमत्याक तुमकां वयता। तुमकां वयता कित्याक तुमी आमकां निवडून हाडलो, एक संदी दिली म्हाका काम करपाक। म्हाका काम करपाक खूब उमेद आसा, रात दीस काम करपाची म्हाका उमेद आसा। कित्याक आमचो बापूय हांगा फुडलो पडलो, तो आमकां केन्ना कांयच दिवंक ना ताणें, पूण आमकां काम 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 करूंक लागलें आमकां। शेड्या वाडो 2 वार्ड म्हापशेचे ते, पूण म्हापशेकारांक केन्ना घास मारता पळय तो परतून सोडून दिना। म्हापशेकारांक तूंय आल्दोनकारांक सोडचें ना, बरोबर रावतले आनी परत वसूक निवडून दितले।